धारगळ झेडपी मतदारसंघाचे उमेदवार नानू हरमलकर यांच्यानी आज श्री भगवतीच्या देवळान नाल दवरून आपल्या पारशा गावातल्या प्रचाराची सुरुवात केल्ली आसा आणि आज आम्ही प्रत्येक घरोघरी भोंवन त्यांची जी हे आसा ती आम्ही घरान वाटतले। सगळ्यांक उमेद दिसता की आज जो धारगळ मतदारसंघाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो भाजप आणि मोगो युतीचो आसा, म्हणजे त्याच्या फाटल्यान ठामपणे आमदार जितबाई आसात, दयानंद सोपटे आसात, म्हणजे हो विजय आमचो नक्कीच आसा आणि त्या खातीर आज आम्ही ह्या विजयान आनीक मतां खूब घालच्या खातीर आज आम्ही पारशे गांवांत भोंवतले। माझे नानू हरमलकराक शुभेच्छा आसा। देवी भगवतीक नमस्कार करून आज आम्ही एक नाल दवरून आमच्या प्रचार हांगा पारशातून चालू करता। हांव तुमकां सांगूंक सोदता की धारगळ आमची पंचायत सगळी कवर जाल्लेली आहा, विंडोळ्या जाल्लेली आहा, परत कडेन आहा। आयज हांव हांगाच्यान चालू केलेलें आसा आनी हांव युतीचो एक उमेदवार आसा म्हणून म्हाका दोनूय आमदाराचो भरपूर पाठिंबो आहा। एक जितबाईचो पाठिंबो आहा, दुसरो आमचो माजी आमदार दयानंद सोपटेचो पाठिंबो आहा, तसोच आमचो धारगळचो आमदार प्रवीण आर्लेकराचो तो पाठिंबो आहा आनी तशी धारगळ फूल पंचायत म्हाज्या फाटीची आहा, तशीच आमचे परत कडेन फूल पंचायत म्हाज्या फाटीची आहा। सर इतलेच सांगूंक सोदता की जे ल्हान जे पॉलिटिकल पार्टी जे आसात हेंचे अस्तित्व जे आसा ते पूर्णपणे सोंपलेले आसा आणि हे फक्त एक आपण जिवंत आहा अशें ढोंग करपा खातीर काही उमेदवार जे आमचेच भाव आहा हेंच्या खांदार बंदूक दवरून तेंच्यांनी एक कारस्थान रचयिल्लेलें आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की अशा कार्यस्थानांक तेंच्या तुमी बळी पडचे न्हू। तुमी सगळीं जाण आमी सुजाण आहा, आमकां खबर आहा जे तुमचे अमूल्य अशे जे वोट आहा ते डस्टबिनान कचऱ्याच्या पेटयेन घालच्या परस आमी देशाच्या कामा खातीर घालया, ह्या राज्याच्या सेवे खातीर घालया आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सेवे खातीर घालया। कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा ज्या वेळाचेर हे काही तेंचे उमेदवार जे आसा ते निश्चितच तुमची दिशाभूल करपाचे काम जे आसा ते करपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आसतलो। तुम्ही जो प्रोविजन केलेलो आहा हो कशा पद्दतीन आणि कोणाच्या नेतृत्वान तुम्ही करूंक सोदता हे आज सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तांकां जाप विचारपाची गरज आहा। तेन्ना अशी तुम्ही बळी पडून घेवचे न्हू। भगवतीच्या कृपेन आमी आज पारशे गांवांत प्रचाराक सुरवात करता, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। फाटल्या टायमाक हांव झेडपी आसलो, जवळ 5 वर्सांक जवळ 4.25 कोटीची कामां हांवें ह्या मतदारसंघात केल्ली आसा आनी त्याच धर्तीचेर आमचे कॅन्डिडेट हे विन जातले हेतून मातूय आमकां दुबाव ना आनी त्याच धर्तीचेर आमची ती जी रावलेली कामां आसा ती परिपूर्ण करतले अशी म्हाका खात्री आसा। खरें बरें दिसता की प्रत्येक जाण आयज आमच्या फाटल्यान सामान्य माणूस आमच्या फाटल्यान आमकां सपोर्टाक उबे रावलेले आसात आनी म्हाका खात्री आसा की धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा झेडपी ती म्हाका 101% आमी जिखतले। कित्याक जेन्ना हांव परस कडेन भोंवतालो तेच्या वांगडा तेन्ना जो रिस्पॉन्स थंयसरल्या लोकांनी दिला म्हणजे दुसऱ्याचो विचार ना करता तेंच्यांनी फक्त भारतीय जनता पार्टीक मत घालपाचें ठरयलेलें आहा आनी त्या प्रमाणे काल आमची हांगासर पारशा आमचो खासदार सदानंद शेट तानावडे ते हांगासर येयलेले, तेंच्या वांगडा मिटींग केल्ली आनी भाजपचे कार्यकर्ते तशेंच मोगोचे कार्यकर्ते तेंची क्लोज डोर मिटींग जाल्ली आनी त्या मिटींगेन सगळ्यांनी ठरयलां कशें फुडें हे 2-3 दीस वचपाचें, म्हणजे दोनूय बूथ कमिटीज आहात ते एकी कडेन येवन डिस्ट्रिब्युशन कशें करप आनी प्रत्येक लोकांच्या दारादाराक कशें पावपाचें। आयज पारशे गांवांतल्यान नानू हरमलकरान प्रचार सुरू केल्लो डोर टू डोर। हांव इतलेंच सांगूंक सोदता सगळ्या जनतेक आयज सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की हे गेले 3.5 वर्सां डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जाला, कितें करतात आमी हे सरकारान आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे कार्य आख्या गोंयभर करता, स्पेशली पेडणे तालुक्या खातीर हे लोकांनी विचार करची गरज आहा आनी तेचे हात आनीक बळकट करपा खातीर आमकां झेडपी हे 4 झेडपी पेडणे तालुक्याचे ते निवडून हाडपाक जाय।